सुरुवातीक गीत घेऊया A5 पेज 3 A5 बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे क्रिस्ती दोतोनी पोरमोणे काळजीदारपण हे पवित्र आत्म्याचे देण्या मदलें एक देणें. आमकां तें पवित्र स्नाना वरवीं फावो जाला. क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमी ओदीक नेटान जेजूचें गोवाय जावन ताची आमी खोलायेन जाग घेतल्या. अडचण्या वाड फुडें वतलो जाल्यार आमकां काळजीदारपणाची गरज. तर आमच्यात आसलेल्या ह्या काळजीदारपणाच्या देण्याचो आमी वापर करून काळजीदारपणान वावरून जेजूचे गोवाय जावन आमकां ह्या आयच्या सेवाधर्मान कृपा मागुया. Dobrodiną, काळजीदार जावन जेजूचे गोवाय जावन हाचो विशय आमकां उगडास करता. आमी गायनाचे जेल्यार एक गायन गायता हे आत्म्या बापाच्या. थंय आमी उगडास करता बापाच्या आत्म्याचो, हे आत्म्या बापाच्या, ह्या आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या. आनी अशी म्हणटा हांव, निरादीक गोवाय आमकां कर, काळजीदार सैनीक आमकां कर, स्वताचे दिवे आमकां कर. काळजीदार सैनीक जेजूचो जावन दर एकल्याक आमकां तोच जेजू उस्कायता. जिवितांत त्याच जेजूक साक्षी दिवंक ताचो सैनीक आमी जावंक आयजची मिसाची भेट आमकां उगडास करता. आनी तेच बरोबर मारये भाशेन गोवायकी दिवंक आपयता. हे मनान धरून मिसाची भेट आमी भेटोवया. सगळ्या ते भशेन नांदारे बी हांगासरल्यान नांदारे सी हांगासर रावतल्या भाव भयणां आनी तांच्या घराबर बसत मिसाची भेट आमी भेटयता. तेच बरोबर दिनमासलेच्या मनान भेटयता. अंतोनियो आनी सेलिना पेरेरा, लुसी पेरेरा आनी गोराबो, रोज रॉड्रिगीस, जोविता सांतमारिया, आयकन पेरेरा. तसोच आयजोन दिसपार्टा, एडन डायस, इथन डिकॉस्टा, फॅलिक्स डिसूजा, जेडन रॉड्रिगीस. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. आनी मिसाची भेटीक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचे आनी एकामेकाची भोगसणी मागया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सोडून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सोडून वायटांतल्यान सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. प्रसाद सगळ्यांक देवताक वखदां
सर पुर्दा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. कोण वडे बाबा भाग्योन आंकवार मारयेक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन भोवन दिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदांच येशे कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येताले राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर म्हणटा, तूं इस्रायला म्हज्या सेवका, म्हज्या विचून काडलोल्या जाकोबा, म्हज्या इश्टा अब्राहमाच्या पुता, हांवें तुका हातान धरून पृथ्वीच्या शिमांतावन हाडला आनी पयशिल्ल्या देसांतावन आपोवन तुका मोडलें. तूं म्हजो सेवक, हांवें तुका विचून काडला. तुका हांवें पयस करूंक ना. तोर भिवू नाका, कित्याक हांव तुजें सोबें आसा. हुस्को दवरूं नाका, घाबरूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गोठाय दिता, हांव तुका मोजत दिता. म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक दवरता. हांव तुका सांगता, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्ड्या, इस्रायला हीण होलके किडे भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे मनोकार. आमचो जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. खरेंच देव म्हजो थारोक, हांव पातयेवन रावतां. म्हाका भिरांत ना, कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या थाळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक पळोवयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ वर्तें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं नवलां विस्मिता. शेकान शेक रितुमेचेर ती कळयत गाजोयात. सियोनांत रावतल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. सोडवणेच्या जोरींतले संतोशान तुमी उदक काडटल्या. उद्गार.
सोर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा, जय सर्वेश्वरा. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ फोटोमा मोहिमा तुमका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलों तो शारुती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालोना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. तें तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ फोटो महानी वागाणी तुका क्रिस्ता. खालचीदारपणान वावरुया, जेजूचे गवाय जावया. ह्या विशयाचेर भाव भयणीनो आयज ल्हान स्वामी नियाळ करता. म्हज्या पाद्रीपणाच्या जिवितांत भाव भयणीनो 8 वर्सां हांवें तरणाट्याच्या वावरांत गेल्या. आनी न्हय फकत गोंया भायर इंडियेक आनी भायल्या देशांनी हो तरणाट्याचो बरोबर हो वावर करूंक म्हाका संदी मेळ्ळी. आमच्या इंडियेच्या तरणाट्या बरोबर हो वावरतना एक आमचो मुवमेंट आसलो ICYM म्हणून, इंडियन कॅथलीक यूथ मुवमेंट. आनी आख्खी इंडिया आमची 13 भागांनी वांटलेली. एका भागाचो हांव वडील आसलो. आमचो वेस्टर्न रिजन गोंया, महाराष्ट्रा आनी गुजरात. आनी दोन तरणाटी आमी दर वर्साक वेंचून काडूंक जाय आसली, 13 जाण आमी. आनी तांकां एकल्याक इंडियेचो हो एवॉर्ड प्रायज आसतालो. अशें आसतना बाबडीनो एक दीस असलोच सुवाळो चलतना इंडियेची 13 भागांतली दोग जाण म्हणटा 26 तरणाट्यांक वेंचून काडले. आनी एकल्याक नॉर्थ इंडिया हांगासरल्या एकल्या भुरग्याक हो इनाम दिताना इनाम दितोच तांणी सांगूंक जाय आसलें कशे भाशेन हो कित्याक लागून तांकां हो इनाम फावो जाला. चड करून तरणाट्याच्या वावरा खातीर, तांच्या काळजीदारपणा खातीर हे इनाम घेताले. आनी एक दीस असो तो सुवाळो चलता तेन्ना एका तरणाटी खेड्या गांवांतले ताका हो इनाम फावो जालो. आनी ताचे लागीं विचारलें तेन्ना ते आपल्या जिविताची कथा सांगूंक लागले. आपूण खेड्या गांवांतले, आमच्या गांवांत हॉस्पिटल ना, पयस वचून पडटा.
कोणाकूय तर कसलोय गरज पडली दुयेंत जाली म्हजो डॅडी तांकां घेता कांय फावटी दोग तीग जाण घेवन कोंड्यांचेर कशें एका ते घालता आनी घेवन तांकां पयस आसलेल्या हॉस्पिटलांत धांवता. आमच्या गांवांत लोक लागले लायट ना, लायट मागतले जाल्यार गव्हर्मेंटाचे मनीस आयकना, जाय जाल्यार तुमकां खांबे करून पुरात म्हणटा आमी तुमकां दितले. असलें जालें तेन्ना म्हणटा म्हजो डॅडी फुडें सरलो आनी काळजीदारपणान ताणें हे खांबे करूंक दुसऱ्यांक घेवन केलें. उपरांत म्हणटा आमच्या गांवांत व्हडलीं व्हडलीं दुर्गानां, दोंगराचो गांव, रातच्या वेळार जनावरां येता, गांवांत येता, कांय फावटी भिरांत दिसता. आमची घरां मातयेचीं, कांय फावटी ओडण्यो ना आनी हाका लागून म्हज्या डॅडीच्या काळजीदारपणान फुडारीपणान म्हणटा आमच्या गांवांत आमी कोंड्यांची ओडण्यो केल्यो. आनी हे भाशेन आपणें पळयलें म्हणटा म्हजो डॅडी काळजीदार मनीस, कसल्याय कामाक तो फुडें, कोणूय तो लोक ताका कितें जाय जाल्यार ताका पयलो मेळटा. आनी आपलो डॅडी आपणाकूय सांगतालो म्हणटा की कोणाकूय तर गरज आसा तूं वच फुडें, भियेनाका, आदार करूंक फुडें वच. बाबडी न्हू हे तरणाटें 15 ते 16 वर्सांचें चेडूं, ताका हे वॉर्ड कित्याक दिल्लो? हें डॅडीन केलेलें तें ताणें पळयलेलें आनी हें डॅडीचें रूप एके भशेन ताच्या काळजान शापलेलें. एक दीस दोग तीग जाणां ताचे बरोबरचींच 15-16 वर्सांचीं भुरगीं चलोन वेताना एकलें चेडूं थंय आसलेल्या तोळ्यांत विसरून पडटा आनी ह्या तोळ्यांत मालगीं आसली, क्रॉकडायल्स आसली. हें भुरगें जे डॅडीक आपल्या पयलेलो काळजीदार तो कांयच वेळ करिनासतना आसा तशें उडी मारता. उडी मारून हे उदकांतले हे चेडवाक बुडस्कवतल्या बुडटल्या चेडवाक ते साल्वार करता आनी हाका लागून ह्या चेडवाक हो इनाम फावो जालो. बाबडी न्हू तशें लागीं इनाम दिल्या उपरांत कोण कोण जायते जाण विचारताले तुका भिरांत दिसूंक ना, तुका बोड खंयचें आयलें? आनी ते म्हणटाले म्हाका बोड दुसरें आनी कोणाचेंच न्हय, पूण म्हज्या डॅडीन आश्वासन दिलेलें तूं वच फुडें, भियेनाका, दुसऱ्यांक आदार करून फाटीं रावनाका. ह्या आश्वासनाचेर, ह्या बोडाचेर हांव फुडें वयतलें. आयचो विशय बाबडीन आमकां काळजीदारपणान वावरुयाय हाचेर नियाळ करतना आमकांय जेजू असलेंच कितें म्हणटा. आयच्या शुभ वर्तमानान हांव तुमकां तुमचे सरीं पाठयतलो तो शारोदी पवित्र आत्मो. तो तुमकां स्वताचो आत्मो कसो येतलो आनी म्हजे विशीं तुमी साक्षी दितल्यात. यू वील बी माय विटनेसीस. आय वील सेंड यू दीस होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो तुमकां धाडटलो. म्हणटच भियेनाकात उलोवंक, भियेनाकात फुडारीपण घेवंक, भियेनाकात दुसऱ्यांक पावोवंक. कितें करचें तो हो आत्मो सुचयतलो हे भाशेन आमी म्हणटा. आमी जाणा आदल्या करारांत मोइजेसाची खबर. मोइजेसान तांबडो दर्यो उतरून पोरजेक दुसरे वाटेन घेवन गेलो. घडये ताणें बडी मारली, पूण पयलें पावल कोण घालतलो उदकांत? काळजीदार फुडारीच घालतलो. आनी हाका लागून मोइजेसान दुसरे वाटेन लोकांक व्हेलो तेन्ना लोकांक पळयलें कशे भशेन देव तांच्या सांगाती आसलो. असो देव बाबडीनो आयज आमकांय आश्वासन दिता. आनीकूय उदाहरणां जायतीं आमच्या पवित्र पुस्तकान आसा. जेरेमायस प्रवादी, देव ताका वेंचून काडटा, ताका परिस्थिती सांगता, देव वेंचून काडटा. जेरेमायस भियेता, पूण तरी आसतना तो फुडारीपण घेता, काळजीदारपणान घेता. असली गत आसतना बाबडीनो 5 वस्तू आमी थंय पळयता. एक प्रश्न जाता आनी ह्या प्रश्नाक फुडो करूंक कोण तरी जाय आसता. म्हणटच प्रश्न थंय आसलो पयलो. दुसरे सुवातेर हो संदेश सांगता देव कोणाक तरी वेंचून काडटा, जेरेमायसाक वेंचून काडटा. तिसरे सुवातेर मनीस
आडकोड्यो उब्यो करता जेरमायस आडकोड्यो उब्यो करता हांव भुरगो म्हज्या लागीं उलोवंक जायना हांव कशे भशेन फुडारीपण घेतलो आडकोड्यो उब्यो करता आमी तेच भशेन मनीस आडकोड्यो उब्यो करता चवथे सुवातेर देव ताका आस्वासन दिता हांव तुजे बरोबर आसतलो तुका कितें उलोवचें तें हांव सांगतलो तुवें कितें करचें तें हांव तुका सांगतलो देव आस्वासन दिता आनी पांचवे सुवातेर बाबडलो हें कार्य जेरमाया स्विकारता आनी काळजीदारपणान फुडें वता बाबडलो आयच्या पयल्याय वाचपान इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप देव इजायस प्रवाद्याच्या तोंडान उतरां घालून अशें म्हणटा भिवू नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा तुका हांव बोड वंत करतलो दोन दुतांचो इतिहासूय आमकां उगडास करता शीस जेजूच्या मरणा उपरांत येलेले सेनाक मंडळी सुवातेर ते आसले तेन्ना उज्याच्या रुपान भासायलेलो शारती पवित्र आत्मो थंय येता वेगवेगळ्यो भासो त्यो उलोवंक लागता आनी भियेनासतना ते फुडारीपण घेता पवित्र आत्म्याची देणी साथ काळजीदारपण हें एक पवित्र आत्म्याचें देणी आमकां बाबडीनो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां बावतिजमा वरवीं हो पवित्र आत्मो आमकां मेळटा क्रिस्माच्या वेळार त्याच पवित्र आत्म्याक आमी साक्षी दिता पाप साहेब आमचो म्हणटालो क्रिस्ती काळजीदारपण उक्तेपणी उलोवंक आनी वावरूंक आमकां शिकयता आनी भाग्योन पेद्रू पावलो हांची देख धरून ते कशे जेजूचो वावर फुडें व्हरून उक्तेपणी काळजीदारपणान उलयले ताचेर पाप साहेब लक्ष घालता आनी शेवटाक म्हणटा जाच्यान एक काळजीदारपण ना तो बरो क्रिस्तांव न्हय भाग्योन पेद्रून पावलोन काळजीदारपणान ते वावरले असलें काळजीदारपण आमकां तर ना जाल्यार पापसाहेब म्हणटा आमी खरे क्रिस्तांव न्हय कितलेच भाग्यवंत आसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर काळजीदारपणान आपलो देश सोडून जिविताच्यो आडकोड्यो मनान धरून तरी आपलो जीव रिस्कार घालून फुडें सरले बाबडीनो काळजीदार मनीस गोड्ड्यो पडयता ताचेर नियाळ करता आनी कांय फावटी बरोवपांतल्यान उलोवपांतल्यान वायट आसा तर निश्चित मारता पूण भिजूड मनीस आपले मन खाडीस धांपून करता म्हाका कित्याक पडना असलें ताचें धोरण जाता आनी दिल्लो आत्मो आत्म्याचें रूप हें धांपून दवरता बाबडीनो कांय फावटी काळजीदारपणान आमी फुडें वेता तेन्ना आमचेर पत्तेय येता हेंवूय आमी विसरूंक फावना पूण जेजून कितें केलें जेजूचेरूच आमी नदर मारून दवरस जेजूकूय असल्यो आडखड्यो आयल्यो कांय फावटी तो बरें करता तेन्ना ताचेर ह्यो आडखड्यो आयल्यो काळजीदारपणान तो फुडें गेलो पूण तो हें मनान धरून फाटीं रावंक ना कांय फावटी कश्टांक फुडो करूंक हें काळजीदारपण आमकां जाय पडटा ह्या दिसांनी आमी जाणा कोवीड-19 लागून कितले जाण दोतोर नर्सी जावं हेर दुसरे पुलीस फुडारी आपलो जीव रिस्कार घालून हें काळजीदारपण दाखयता आनी असलें सोंसून ते पावलां फुडें मारता कांय फावटी कश्ट आमकां पडटा तेन्ना आमच्यो कसल्योच चुकी ना तेन्ना दुसरो बोगलांडा घालता तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक हो आगोड कांय फावटी सगळेंच तुजें जिवितान बरें आसता पूण दुसरो तुका त्रासान घालता आनी तुका फुडो करूंक एके भाशेन समाजा मुखार लोकां हुजीर आगोड जाता तुजी चूक कांयच ना पूण तरी आसतना समाजा मुखार तुजें तोंड दाखोवंक आगोड लागता तेन्ना असलें काळजीदारपण आमी मागूंक गरज बाबडीनो जेजू भाशेन आमी फुडारीपण घेवया फारिजेवांचे उजीर हेर दुसऱ्या धर्मशास्त्राचे उजीर जेजू भियोंक ना
कितें सांगचें तें सांगूंक तो फाटीं रावंक ना, कित्याक बापाचो आत्मो ताचेर आसलो. मारयेन कितें केलें? मारयेनूय काळजीदारपणान जिविताक फुडो केलो. एक तोर्सात तुजे आसपास वेंटली म्हूण सिमियोन ताका सांगलेलें, तरी आसतना ती फाटीं रावंक ना. दूख तिचें आसलें तरी दुसरेक आदार करून ती फाटीं रावंक ना. काळजीदारपणान इलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक आदार करून गेली. आपल्याच पुताची कूड हातान घेवंक तितलें सोंपें न्हय. पूत मोडटा तेन्ना कुर्सा मोडी रावंक तितलें सोंपें न्हय. तरी असल्या जिविताक काळजीदारपणान फुडो केलो. बाबडीनो, फाटल्या वर्सांनी कांय धर्माचे दुसऱ्या धर्माचे मनीस म्हणटाले, आमचो धर्म सांबाळूंक घराघरांनी सूर्य तोर्सादी मांडूंक जाय. आमकां क्रिस्ती मनशांक काळजीदार जावंक सूर्य तोर्सादी नाका. आमकां हातयार आसा ते सायबीण मांयच्या तेर्साची. ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमी काळजीदार जावंक आयज ती सायबीण मांय आमकां उडास करता. आमचोच इंडियेचो भाग्योत शाबरा ह्या नांवाचो हो म्हणटालो, दर दिसा क्रिस्ती मनशान एक तरी बरी कोन्नी आदारूंक गरज. सायबीण मायन अशेंच केलें, बरेपण शिंपरायलें. आयज काळजीदारपणान एक तरी बरी कोन्नी सायबीण माय पासत आमी करूंक वावरया. आनी काळजीदारपणान केल्लें काम तोच जेजूचो आत्मो दर एकल्याक आमकां स्फूर्ती दितलो, आदार करतलो, घोटाय दितलो. उबी रावया. आमकां देवाची गरज आनी गांवठी भुरगीं कशी आमची मागणी ताचे मुखार आमी दवरूंक ह्या वेळार आनी हेर खासगी गरजो आमच्यो देवा मुखार आमी बारया. पूण तुमचेर देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचे बोल तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यांत, आख्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या शिमे कोऱ्यांत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. आमच्या बापसायबान, बिस्मांनी, पाद्री माद्रींनी आनी हेर म्हत्वाची भावा भयणांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान धर्मा आड येतल्या उचोडण्याक काळजीदारपणान फुडो करून संवसारांत ते जेजूचे गवाय जावन तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हेर मागणें करता तुका. धर्मशास्त्राच्या बरोवपांनी सासणीक जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून शिकता. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दितात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या गरजेच्या फायद्याक पडटल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक गरजेच्या अडचण्या मुखार काळजीदारपणान झुजूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हेर मागणें करता तुका. आख्या संवसाराक वचात, सगळे रचनेक शिवोतोमान पडगोटात. जायती आमची क्रिस्ती भयणी भाव जेजूचे शिवोतोमान पडगोटूंक संवसारांत शिकोडल्यात. येतोल्या उचोडण्याक काळजीदारपणान फुडो करूंक आपल्या भावार्थांत ती जेजू गवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हेर मागणें करता तुका. कित्याक तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सांगून सगळ्या मनशां मुखार तूं तांचो साक्षीदार जातलोय. आमी हांगासर जमलेल्यांनी आमकां मेळटली शिकवण मनांत धरून
आमचे सरभोवती आमी काळजीदारपणान वावरूंक जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. भोवमंगळ बाबा, आयज जायते मिशनार पाद्री माद्री आपल्या जिवाची पर्व करिनासतना काळजीदारपणान जिविताक फुडो करता. तुजें उतर परगडटा. कसलेच उर्बेन आनी काळजीदारपणान तूं आमकां भर आनी करीत भशेन तुजो आशिर्वाद दांडाने बी आनी सी हांगासर रावतल्या भाव भयणांचेर तांच्या घराब्याचेर तूं घालून आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C43 पेज 46. C43. मोशा बाबा बणी मोशान तुमचे बलिदान सर बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान मेळयले आमच्या आनी आमच्या पवित्रच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मे म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उगडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वविधार आनी सासणांच्या देवा, सर कडेन सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अकबार मारयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वखाणटा, तुका वंदिता, तुका तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वखाणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Amen.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगो आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुखवेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोखडेची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळटात तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात दुसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गोठ परगटुया सोनियाचे सूर आमी आनी खासाचें पेट घेता तितले फावटी तूं वैभवान आमी तुजें मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता नव जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल सुद्दां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शोधले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मावळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आग्वाद मरी देवाची माई संगती भगेन धर्मृत आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांडोली तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा काळजीदार आत्मा घेवन जेजूचे काळजीदार सैनीक जावंक आमकां ताणें शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान मागया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां कडलें पडूंक नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायनांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत लेखता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक चोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेली आमची प्रगत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेली आमची प्रगत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी सोम्या तुझे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी घेवन दिली Chris Prasada Velar, Git Gyoya, D10, page 52, D10.
प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून ह्या पवित्र जेवणाक आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. अंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरोन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं. ह्या मी मागता क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो सोद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोड कर.
Remensabin mamce pasot vinotico. Ratuia. Kaklot saradeva. Ami bosot vorgitushi. देखून आयच्या दिसा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असोखायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना देवाचो आदार असो सदाकाल आमचे ताय शेवटाक गीत घेवया T23 पेज 214 T23